आयज देव चापेश्वर जो 6वो वर्धापन दिन आणि आम्ही सगळे मुरगांवचे लोक तसे सड्या वयले हे जे चापेश्वर देवस्थान जे असलेले ते कितलेशे म्हणजे वर्सां पयलींसून ते स्थापीत असलेले, बट त्याच्या नंतर हे न्यू देवूळ जावन आता 6 वर्सां जाली हे आमचे वर्धापन दिन आम्ही करपाक लागलेले आसा. म्हणजे सगळी कमिटी मेंबर प्रसाद प्रभुगांवकर सगळे जण जे वांगडा आसा ते सगळे जण मेळून हे देवस्थानाचे बऱ्यापैकी हांगा काळजी घेवपाक लागलेले आसा आणि बऱ्यापैकी हो प्रोग्रामूय करपाक लागलेलो आसा. हे चापेश्वर देवस्थान म्हणजे ते एक जागृत देवस्थान. आयज आमच्या आख्खे सड्या वयले लोक जे आसा हे देवस्थानाक पांया पडल्या शिवाय फुडें वचना. आमी हांगा वचून कोणूय वयता एक हॉर्न मारल्या शिवाय आमी फुडें वचना. देवाचो आशिर्वाद घेतल्या शिवाय खंयचोच सड्याकार फुडें वचना. देवाची आमच्या लोकांची भावना हे चापेश्वर देवस्थानाचे वरती आसा आणि तेज्या आशिर्वादान आयज लोकांचे खूब बरें जाल्लेलें आसा, कल्याण जाल्लेलें आसा. आयच्यान जो हो कार्यक्रम सुरू जाल्लो आसा 9 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी पर्यंत आसतलो, महाशिवरात्री पर्यंत. आणि तेज्या निमतीन खुबशे कार्यक्रम आसतले जशे की आमचे डान्स कॉम्पिटिशन, सिंगींग कॉम्पिटिशन, दशावतारी नाटक असे खुबशे प्रोग्राम तेंच्यांनी घेतलेले आसा. हे चालूच आसतले देवस्थानाच्या तर्फे. हांव मागता देव चापेश्वराचो असोच आशिर्वाद आख्ख्या आमच्या कमिटीचे मेंबराचेर आसचो, तशेंच आख्ख्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांचे, सड्यावयच्या लोकांचे असोच तेजो आशिर्वाद आसून सगळ्यांचे बरें जावं, कल्याण जावन इतलेंच हांव देवा कडेन प्रार्थना करतां. नमस्कार, हांव प्रसाद प्रभुगांवकर ह्या श्री देव चापेश्वर ब्राह्मण देवालयाचो सेक्रेटरी उलयतां. आमच्या मदीं आमचो अध्यक्ष श्री नारायण केरकर आसा, तशेंच आमचे सगळे हेर मेंबर आसात. हो श्री देव चापेश्वर ब्राह्मणाचो हो 6वो वर्धापन आसा. गेली म्हाका दिसता शेकड्यांनी वर्सां जालीं आसतलीं. हे देवस्थान जें आशिल्लें तें त्या सायडीन आसलें, मागीर ह्या सायडीन आमी केलां आणि हे केल्या उपरांत हो 6वो वर्धापन आमी साजरो करतात. आमी हे वर्धापन साजरो करता आसतना विविध भागांतले लोक जे सड्यावयलेच जावं न जाता सड्यावयले जेटी, बोगदा कॉलनी, वास्कोचे, कुट्टाळचे सगळे लोक हांगासर दर्शनाक येतात. आनी तुमकां एक सांगता की हे एकदम जागृत देवस्थान आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की सड्यावयली जावं बोगद्या वयली जावं जेटी वयली खंयची जर लग्न कार्यां जालीं जाल्यार हांगासर विडो दवरल्या शिवाय ते फुडें वचनात. जशें आमच्या माननीय आमदारान सांगलें त्या हिशोबान की आमी हांगासर पास जाता आसतना हॉर्न मारतले नाल्यार पांया पडटले, हेका दर्शन घेतल्या शिवाय आमी फुडें वचनात. इतलें जागृत देवस्थान आयज आमच्या ह्या सड्याचेर आसा आणि आमकां आनंद आसा आणि अभिमान आसा ह्या देवस्थानाचे आमी ह्या कमिटीचे मेंबर आसात. दुसरी गजाल आसा की आमचो हो जो कार्यक्रम आसा ह्या वर्साचो वर्धापन जो आसा तो 9 तारीख ते 15 तारीख मेरेन चलतलो. 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख आणि 15 तारीख. 15 तारीख शिवरात्र आसा आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की शिवरात्रीक एक मोठी गर्दी हांगासर पडटा. ते आमचे लिंग आसा, ते लिंगाक अभिषेक करपा खातीर भरपूर लोक, भरपूर भावीक हांगासर उपस्थित येतात आणि रावतात आणि तेची सेवा करतात आणि तेचें दर्शन घेतात.
हांव सगळ्या तुमच्या माध्यमातून सगळ्या जनते मागता, मुरगांवच्या जनते मागता आणि भायल्या गोंयच्या जनते मागता की तांच्यांनी आयज येवचे आणि वर्धापन आयसून सुरू जाता, येवन ह्या देवाचें दर्शन घेवचें इतली तुमचे कडेन मागणी मागता. विशयी जर सांगपाक गेलो जाल्यार 9 तारखेक म्हणजे आयज हांगासर बरोबर 8 वरांचेर आमी नाटक आसा आमचें, दशावतारी नाटक आसा. श्री देव हेळेकर हे सावंतवाडीसून ते हांगासर नाटकाचो प्रयोग सादर करतले. फाल्यां म्हणजे 10 तारीख फाल्यां हांगासर डान्स कॉम्पिटिशन आसा. परवां 11 तारखेक आमचें फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसा. 12 तारखेक सिंगींग कॉम्पिटिशन म्हणजे कारोके सिंगींग कॉम्पिटिशन आसा. मागीर 13 तारखेक परत दशावतारी नाटक आसा आणि 14 तारखेक आमी गॅप दवरला आणि 15 तारखेक परत दशावतारी नाटक आसा. तुमकां एक सांगता की ह्या काळान हांगासर प्रत्येक दिसा 2-2 भजनां जातलीं, म्हणजे 5 वरांचेर सुरू जातली, मागीर बरोबर 7:30 वरांचेर काबार जातली. अशी नामवंत भजनी कलाकार जे आसा ते हांगासर येवन आपलो परफॉर्मन्स दितले. हांव परत एकदां सगळ्यां कडेन मागता की हे सगळ्या कार्यक्रमांक उपस्थित रावन ह्यो कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची. जय श्रीराम. एकूच हाडला टोपर तू भाईचे कडे दिलो मरे भाऊजी कडे दिलोच भाऊजी